अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान। असामान्य कर्तुबा वरवीं जे सामान्य गोंयकार व्हड जाले त्यांनी ज्यांनी गोंयचें नांव व्हड केलां अशा मानेस्तां कडेन भासाभास अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान। आयज आमचे मदीं आसात कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आनी जांकां हालींच युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला आनी मुखेलपणान आज जांचे कडेन आमी सुटयांचें नियोजन कशें करचें जी स्वता फाटलीं 5-6 वर्सां ल्हान भुरग्यां खातीर वेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगळीं व्यासपीठां ल्हान भुरग्यांक उपलब्ध करून दिवन तांच्या सुटयांचें भांगर करतात अशे तरेचें व्यक्तिमत्व आज आमचे मदीं आसा बाय अन्वेषा सिंगबाळ। अन्वेषा बाय, आमच्या स्टुडियोंत तुमकां येवकार, आमच्या कार्यावळींत तुमकां येवकार। देव बरें करूं। परीक्षा सोंपल्यात आनीक जें शिक्षणीक वर्स आसा तें आतां 30 तारखेच्यान सोंपता आनी 1 तारखेच्यान सुटी सुरू जाता। मुळांत सुटी कित्याक आसा अशें तुमकां दिसता आनी ह्या सुटयेचें नियोजन किंवा सुटयेचो वापर भुरग्यांनी कसो करचो? भाई, म्हाका जेन्ना म्हज्या सुटयांची याद जाता तेन्ना म्हाका याद जाता की हांव म्हज्या आजोळा वतालें। घर सोडून बाकी सगळें अशें म्हजें सुटयेचें नियोजन किंवा म्हाका सुटी म्हळ्यार कितें तें कोणें विचारलें जाल्यार सो म्हाका एक गजाल खूब प्रामाणीकपणान दिसता की सुटी म्हळ्यार मुळात भुरग्यांक मेकळेपण। म्हळ्यार भुरगीं सदांच मेकळीच आसतात, पूण अनफॉर्च्युनेटली आयज पालकांक शाळा परीक्षा हातून पालक ज्या तरेन गुंतल्यात त्या तरेन भुरग्यांक जें मेकळेपण हरशीं दर दिसा मेळपाक जाय तें खंय तरी मेळना अशें म्हाका खूब प्रामाणीकपणान दिसता। आनी त्या नदरेंतल्यान एटलिस्ट सुटी म्हळ्यार मे म्हयन्यांतली सुटी आसूं किंवा दिवाळेची सुटी आसूं, ह्या सुटयेन तरी तांकां तें मेकळेपण मेळचें आनी तांकां जाय तें करपाक मेळचें अशें म्हाका खूब मनांतल्यान दिसता। म्हाका उगड आसता आमच्या भुरगेपणाक म्हणजे जवळ जवळ एक 40-45 वर्सां फाटीं सुटी आयली म्हणटकीर आमी मामागेर वताले, मावशेगेर वताले, काकागेर वताले, थंय रानांनी भोंवप आनी मस्ती सारकी आनी फूल एन्जॉयमेंट। आयज भुरग्यांची किंवा पालकांची बेजिकली सुटयेची संकल्पना बदलता अशें हातूंत भितर तुमी फाटल्या एक 4-5 वर्सां सावन मज्जा नांवाची एक संकल्पना राबयतात आनी तिका उपाट प्रतिसाद लाभला। कितें ही संकल्पना आनी तिचो कितें आउटकम तुमकां दिसून आयला? हय, म्हळ्यार मज्जा आमी सुरू केले खरें म्हळ्यार आमी अभिनव क्रिएशन्स जेन्ना सुरू केले तेन्ना हांव आनी म्हजो बिझनेस पार्टनर अमोल आमी पुस्तकांचो एक पोटलो घेवन शाळांनी भोंवताले आनी तांकां थंय प्रिंसिपलांक हेडमास्टरांक मेळप आनी अशा वेळार एका हेडमिस्ट्रेसीन आमकां एक एनवलप दिलो आनी त्या एनवलपान कांय चिटयो आशिल्ल्यो, ती म्हणपाक लागली वाच। तातूंत एका समर कॅम्पा विशीं म्हायती आशिल्ली आनी चडश्यो सगळ्यो गजाली इंग्लिशीन, वॉकेबुलरी, फोनेटिक्स आनी कितें आनी ती म्हाका म्हणपाक लागली की अन्वेषा, कोंकणींतल्यान आमच्या कडेन इतल्यो कविता आसा, काणयो आसा, इतल्यो सगळ्यो गजाली आसात, तूं कित्याक कांय सुरू करना? आनी तातूंतल्यान आमच्या कल्पनांक थोडीशी चालना दिवन आमी सुरू केलें आनी समर कॅम्प करपाचो आमी थारायलो मडगांवान आनी हांव आनी अमोल नांव सोदपाक लागलीं। म्हणटकर आमी कितें नांव दिवया, नांवांतल्यान मज्जा येवंक जाय आनी तातूंतल्यान निमाणें आमी म्हळें की मज्जाच कित्याक नांव दिवया नाका आनी तातूंत तकलेन होच कन्सेप्ट आशिल्लो की सुटयेन भुरगीं आमच्या कडेन येतात समर कॅम्पान म्हणटकर तांकां मज्जा येवपाक जाय आनी त्या नदरेंतल्यान ज्यो एक्टिविटीज आमी प्लॅन केल्यो त्यो मागीर काणयो जावं, कविता जावं, आमी सायन्स हाडलें तातूंत, पूण त्या विज्ञानांतल्यान मज्जा येवपाक जाय अशा तरेन ज्यो एक्टिविटीज प्लॅन केल्यो त्यो मज्जा हो कन्सेप्ट नदरे मुखार दवरून आनी सुमार 5-6 वर्सां जालीं सद्या म्हजो कॅम्प चालू आसा आनी सुमार 53 भुरगीं आसात। म्हणटकर अर्थात पालकांच्या मोगाक लागून, भुरग्यांच्या मोगाक लागून तो यशस्वी थारलाच आनी तातूंतल्यान फक्त बेजीक कन्सेप्ट होच आसा की भुरग्यांक ताण थंय नाका, तणाव नाका, शिकू ती तातूंतल्यान जाय तें, पूण तांकां एक मेकळेपण आनी ती मज्जा मेळूं हो मुखेल हेतू। अन्वेषा बाय, कोंकणी भाशा मंडळ ही गोंयांतली एक खूब व्हडली संस्था जिचे जवळ जवळ लागीं 2,500 वांगडी आसात, ज्येश्ठ श्रेश्ठ अशे तरेचे लेखक, आयोजक, संघटक गोंयांतले आनीक 60 वर्सां ही संस्था ह्या वर्साक हुपतली। अशा वेळाचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या इतिहासांतली एक पयली अस्तुरी अध्यक्ष म्हणून तुमी निवडून आयली आनीक तुमी निवडून येतकीर सगळोच कोवीड काळ आशिल्लो। ह्या हातूंत भितर आनी ह्या संदर्भांत तुमची मुलाखत प्रुडंटाचेर आमच्या हाच्या आदीं जाल्याय बी, सो हो 2 वर्सांचो काळ कितलो संघर्शाचो आशिल्लो?
हय, म्हणजे हांव कोवीड काळांतूच अध्यक्ष जालें आनी हो प्रश्न आमच्या सगळ्यां मुखार आशिल्लो की कशे तरेन मुखार वचचें. पूण हांव परत परत तेंच सांगता की कोंकणी भाशा मंडळाक मुळात तरणाट्यांची परंपरा आसा, ताचे कडेन तरणाटेचे बळगे आसा आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता आमकां थोडेशें सोंपें गेलें. आमी जितल्यो आमच्यो कार्यावळी आशिल्ल्यो ज्यो आमी अदरवायज ऑफलायन करतालीं त्यो सगळ्यो ऑनलायन व्हेल्यो. म्हळ्यार आमच्यो कार्यशाळा जावं, आमच्यो सर्ती जावं, शणै गोंयबाब कथामाळ सारकिल्ली जी सुमार 5,000 वयर भुरग्यांक घेवन आमी कथामाळ करतात, ती कथामाळ आमी ऑनलायन केली आनी साबार नवे उपक्रम आमी सुरू केले ह्या कोवीड काळांत. कोंकणी वाचन विश्वा सारकिल्लो उपक्रम म्हणया. आनीक एक गजाल जी आमकां प्रामुख्यान लक्षांत आयली की घडये हो ऑनलायन काळ नाशिल्लो जाल्यार गोंया भायर जे कोंकणी मनीस आसा ते मंडळा कडेन तशें लागीं येवचें नाशिल्लें. ते लागीं आसाच पूण तांकां आमच्यो कार्यावळी अटेंड करपाक मेळच्यो नाशिल्ल्यो, त्यो तांकां करपाक मेळ्ळ्यो. सो म्हाका दिसता आव्हानां आशिल्लीं पूण म्हज्या टिमीक लागून आनी तरणाट्यांक लागून ती बरे भशेन आमी पेलपाक शकले. तरणाट्यांचो उल्लेख आयला म्हणून, कारण कोंकणी भाशा मंडळाची जी वावुरपी समिती आसा ती एक अशी हें आसा ज्यांचे सरासरी वय आडली 30-35 वर्सां भितर आसता. सगळे तरणाटे जोशपूर्ण अशे आनी कोंकणी भितर 90 येवपिल्ले साहित्यीक आसात, लेखक आसात, ज्येश्ठ सगळे म्हालगडे आसात. अशा हांचे भितर काम करता आसतना, अशा लोकां बरोबर काम करता आसतना कितें अणभव? खूब बरो अणभव. म्हळ्यार हांव मुळात म्हाका दिसता अध्यक्ष जावचें अशें सुद्दां ह्या म्हालगड्यांक दिसलें. म्हळ्यार तातूंतलें हांव नांवां घेना कित्याक तांकां तें आवडचें ना, पूण एका म्हालगड्यान म्हाका कांय वर्सां फाटीं म्हज्या फाटीर हात दवरून म्हळें की आपल्याक दिसता की तुवें हें अध्यक्षपद घेवचें. म्हणटकच म्हाका दिसता जितले आमचे म्हालगडे आसा, साहित्यीक आसा ज्येश्ठ, तांचो आशिर्वाद आनी तांचें मार्गदर्शन आमकां वेळोवेळ लाभता. उदय बाबा सारकेल्यांचे दार आमच्या खातीर सदांच उक्ते आसतात आनी आमी वेळोवेळ तांच्या कडेन वचून चर्चा करतात, तांचो सल्लो घेतात. आनी कोंकणी भाशा मंडळाची हिस्ट्री किंवा इतिहासूच असो की वेळोवेळ तांणी स्वता जावन बॅटन पास केला. म्हणटकर म्हाका दिसता अशें न्ही की खंय तरी मदीं गॅप आयला किंवा ह्या गॅपाक लागून आतां फक्त तरणाटेच मंडळ मुखार व्हरता. एक समन्वय आसा ज्येश्ठां बरोबर आनी तरणाट्यां बरोबर आनी ताकाच लागून मंडळ आनी मंडळाचो वावर म्हाका दिसता नेटान मुखार वचूंक पावता. उदळ ऑनलायन कार्यावळींचो उल्लेख करता आसतना तुमी वाचन विश्वाचो उल्लेख केल्लो आनी म्हाका दिसता की ह्या कोवीड काळा भितर सगळ्यांत एक म्हत्वाची आनी फुडाराच्या नदरेंतल्यान भोव गरजेची अशी एक कार्यावळ जी तयार जाली, संकल्पना मुखार आयली, ती तयार जाली आनी ती इतली पॉप्युलर जाल्या ती म्हळ्यार वाचन विश्व. ताचे विशीं सांगचें. कोंकणी वाचन विश्व आमी सप्टेंबर 2020 ह्या म्हयन्यान सुरू केलें आनी एक मनान आशिल्लें की खुबदां आमी आयकतात की आयचे तरणाटे वाचनात किंवा आयचे तरणाटे वाचले जाल्यार आपलें मत व्यक्त करनात किंवा समिक्षा करनात. पूण म्हाका दिसता कोंकणी वाचन विश्वान ह्यो सगळ्यो गजाली फट थारायल्या. आमी सप्टेंबर 2020 सुरवात करून आयज एप्रिलान आसा आनी दर म्हयन्याक 2 म्हळ्यार जवळ जवळ 40 लागीं आमी आतां कार्यावळी केल्यात. आनी जे तरणाटे ह्या कार्यावळीचो भाग जाले, जे उलयले, ते तरणाटे आयज ह्या कोंकणी वाचन विश्वाचे संयोजन करतात. म्हळ्यार जवळ जवळ 40 तरणाटे जे स्वता बरयतात, वाचतात आनी जे ह्यो कार्यावळी आज घडोवन हाडटात. वेगवेगळे तरेच्यो कार्यावळी, तातूंत मुलाखती आसतात, पुस्तकांचेर चर्चा आसता. कांय फावट आमी अश्यो कार्यावळी करतात जंय वाचक येवन आपल्याक आवडटा त्या पुस्तकाचेर उलयता. सो ह्यो कार्यावळी चालू आसा आनी म्हाका दिसता की तरणाट्यांनी एक स्थापन केल्लो प्लॅटफॉर्म जो तेच मुखार घेवन वतात आनी अर्थात तो मुखार वतलो. परतून एक फावट आमी मज्जा ह्या संकल्पने कडेन येवया. आनीक ही संकल्पना म्हाका दिसता फक्त मडगांव पुरती मर्यादीत उरना आसतना ती गोंयांतल्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी ती कोणाच्याय खंयच्याय बॅनरा अंडर आसत, तुमच्या स्वताच्या आसत किंवा आनीक कोणें ही आयडिया उखलची इतल्याच खातीर की ताचो परिणाम आमकां दिसून आयला. कोवीड काळांत मज्जा कार्यशाळा कशी जाली? न्हय, निश्चितूच उखलची आनी आमकां खूब कडल्यान विचारतातूय लोक. कोवीड काळ जेन्ना आयलो तेन्ना आमच्या मुखार प्रश्नचिन्ह आशिल्लें. म्हाका याद जाता प्रुडंटाच्याच माध्यमांतल्यान आमी एक कार्यावळ केल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें की आमकां कोविडान आमी कितें करचें हाची जाप आमकां पालकांनीच दिली. म्हळ्यार पालक आमकां सांगपाक लागले, पालक वेगवेगळ्यो आयडियाज घेवन येवपाक लागले. आमकां थोडीशी धाकधूक आशिल्ली की आमी हें ऑनलायन माध्यमांतल्यान करपाक शकतलीं काय कितें. सो सुरवातेक आमी कांय कॅम्पेन्स केल्यो, म्हणजे गो कोरोना क्रिएटीव रहोना सारकेल्यो, जंय भुरग्यांनी आमकां ते जे कितें करतात ताचे व्हिडिओ धाडले, जे आमी आमच्या फेसबूक पेजीर घाले. आनी उपरांत आमी थोड्यो ऑनलायन वर्कशॉप्स आनी समर कॅम्प सुद्दां आमी आमचो ऑनलायन केलो. अर्थात थंय 40-50 भुरग्यांक घेवप शक्य नाशिल्लें, पूण 20-25 अशा भुरग्यांक घेवन जे जे आमी एक्चुअल करतालीं तें आमी ऑनलायन करपाचो यत्न केलो. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की म्हज्या कडेन अशे इश्ट आसात किंवा अशे क्रिएटीव लोक आसात ज्यांनी म्हाका आदार दिलो. म्हळ्यार डॉक्टर तन्वी बांबोळकर जावं, स्नेहा सबनीस जावं, गौरवी केणी आसा, केतन जाधव आसा, ज्यांनी नाटक, भास,
काणयो अशा माध्यमांतल्यान ऑनलायन वर्कशॉप्स म्हज्या बरोबर कन्सेप्च्युलायज केले आनी ते यशस्वी केले. मागीर आमी थिएटर फॉर फॅमिलीज नांवाचो सुद्दां एक ऑनलायन वर्कशॉप केलो, जे पुराय फॅमिलीक आमी इनवॉल्व करून घेतले. सो ऑनलायन आनी अजुनूय ऑनलायन चालू आसा आमचे वर्कशॉप, जरी आतां वातावरण सुदारलें तरी. आमी टॅक्नॉलॉजीचे बद्दल उलयतात म्हणजे ताजो इतलो उपेग जालो ह्या कोवीड पिरियडा भितर. कोंकणी भाशेच्या संदर्भांत टॅक्नॉलॉजीच्या मळाचेर खंय पर्यंत म्हणजे आमी यश मेळोवंक पावल्यात? बरेच प्रमाणात म्हणजे कोविडाच्या पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाक सदांच दिसतालें की आमची भास जी आसा ती ह्या नव्या माध्यमांनी पावपाक जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान कितलेशेच व्हिडियोज म्हणजे एज्युकेशनल व्हिडियोज म्हणया, ल्हान ल्हान खास करून ल्हान भुरग्यां खातीर म्हणजे कीटक किंवा मुळाक्षरां, फळां, फुलां अशे तरेचे ल्हान ल्हान व्हिडियोज आमी करतालीं. कोविडाक लागून आमकां चड वेळ मेळ्ळो आनी थोडेशे चड हांव म्हणन की भान आयलें की आतां ही गती वाडपाक जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान आनीक ऑनलायन व्हिडियोज आमी तयार केले. तातूंत व्याकरण म्हणया, शुद्ध लेखन म्हणया, अशा तरेचे सुद्दां व्हिडियोज तयार केले. आनी खास करून भुरग्यां खातीर जी तांची नवी माध्यमां आसा, म्हळ्यार आमी नर्सरी रायम्स तयार केल्ल्यो, पूण ताचें आमी एनिमेशन करून व्हिडियोज युट्यूबार घाले. व्हिडियो स्टोरीज आमी तयार केल्यो, ज्यो आमच्यो स्टोरीज आसा ताचे व्हिडियोज करून घाले. सो अशा तरेचे नवे नवे गजाली आमी करत आसात आनी हाच्या मुखार ऑनलायन डिक्शनरी, शब्दकोश, ऑनलायन डिक्शनरी जी आमची तयार जाल्ली ऑलरेडी, सो ती आमी चालीक लायली आनी तातूंत आतां नवीन शब्द जोडत आसात. सो ती बी खूब बऱ्या तरेन मुखार वता. वाचप्यांक, आमच्या आयकुप्यांक मुद्दाम म्हाका सांगपाक जाय की कोंकणी भाशा मंडळाच्या फुडाकारान आनीक शासकीय महाविद्यालय सांखळे हांच्या पालवान शब्दकोश नांवाचो ॲप तुमी जर प्ले स्टोरांत वचत जाल्यार तुमकां डावनलोड करपाक मेळटलो. आनी संवसारांतल्या कोणाय मनशाक खंयच्याय वेगळ्या वेगळ्या भाशांतले उतरां, कोंकणी उतरां मेळोवपाक शकतलीं. अशे तरेचें काम ह्या कोवीड पिरियडा भितर जावपाक पावलां. अन्वेषाबाई, तुम्ही एक साहित्यिक म्हणजे संघटक, आयोजक आणि हाजे बरोबर एक साहित्यिक. तुमकां केंद्रीय साहित्य अकादमीचोय बी युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला आनी हालींच एक 15 दीस पयलीं तुमकां युवा कोंकणी साहित्य संमेलनांतलो प्रतिश्ठेचो युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. म्हाका केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या पुरस्काराक एक वेगळें वलय आसा, एक वेगळी प्रतिश्ठा आसा. पण जेन्ना आमी गोंया कडेन येतात, कोंकणी कडेन येतात, तेन्ना युवा कोंकणी साहित्य संमेलनांतलो पुरस्कार हो चड मोलादीक अशे नदरेंतल्यान म्हजे खातीर जेन्ना तुमकां तो मेळटा की तुमी ह्या युवा साहित्य संमेलनांतल्यान तयार जाल्ले एक लेखक. हो पुरस्कार स्विकारता आसतना कशें दिसलें? हय, हांव सदांच म्हणटा की म्हाका जेन्ना खंयचो साहित्य पुरस्कार मेळटा तेन्ना म्हाका खूब दडपण येता. कारण दडपणाची म्हणना हांव, पूण समिक्षेची थोडीशी परंपरा घरान आशिल्ल्या कारणान, कारण म्हजो बापूय म्हजो सगळ्यान व्हडलो समिक्षक, टिकाकार, गुरू सगळें आशिल्लो. आनी हांव बरयतालें ल्हान आसतनाच्यान, पूण बरयल्या उपरांत तें छापप काय ना हें बाबान पयलीं थारायलें. पुस्तक काडप काय ना ह्या वेळारूय म्हजेर भयंकर संकट कशें की काडप म्हणजे त्या दर्जाचें आसा काय ना. सो म्हाका सदांच दिसता की केन्ना केन्ना आमी पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत हांवें आयकलां खूब जाणांक म्हणटना की आतां म्हजी जबाबदारी वाडली, पूण म्हाका दिसता मुळात लेखक म्हणून म्हजी एक जबाबदारी आसा आनी ती सगळ्यांची आसपाक जाय. सो जेन्ना हो पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना परत एक फावट भान आयलें की आतां चड म्हणजे आनीक म्हजे कडल्यान अपेक्षा वाडल्यात आनी ती अपेक्षा हांवें खंय तरी पुरोवपाक जाय. सो त्या नदरेंतल्यान हांव जें कितें बरयतां तें कोंकणी साहित्याक योगदान आसता आनी राष्ट्रीय साहित्याक योगदान आसता. म्हणटकर म्हज्या कडल्यान चडांत चड बरें लेखन जावचें हो खंय तरी परत एक फावट स्वताक विश्वास दिवपाचो ती एक संद आशिल्लें इतलेंच हांव म्हणन. आयचे जे भुरगे बरयतात ते तांचे तुमी एक प्रतिनिधी. आनीक आयज कोंकणी भाशेक 15 वर्सां भितर 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळपाक पावले. एक सरस्वती सन्मान सारको प्रतिश्ठेचो पुरस्कार मेळपाक पावलो. ह्या फाटभुंयेचेर फुडली जी पिळगी आसा बरोवप्यांची, ज्येश्ठ बरोवप्यांची, जे आयज युवा साहित्यीक आसात, ते फाल्यांचे दर्जेदार साहित्यीक म्हणून कितले आश्वासक तुमकां दिसतात? म्हाका दिसता हांव तरणाट्यांचे प्रतिनिधी म्हणूनय बी आनी हांव तरणाट्यां बरोबर वावर करता ह्या नदरेंतल्यानूय बी म्हाका तरी खूब आश्वासक दिसता फुडाराचो काळ. दोनूय तरेन म्हणन हांव. एक म्हणजे जे साहित्य रचतात ते अर्थात तांचो आतांचे जे ज्येश्ठ साहित्यीक आसा तांच्या कडेन एक डायरेक्ट कनेक्ट आसा, ते तांच्या कडल्यान सातत्यान मार्गदर्शन घेतात आनी फक्त गोंयचे किंवा कोंकणी न्ही जाल्यार हेर साहित्य आनी ताच्या कडेनूय ते जोडिल्ले आसात आनी ते वाचतात. आनी दुसरी एक म्हत्वाची गजाल की कोंकणी भास ही नवीन माध्यमांनी पावची, वेगवेगळे कडेन पावची आनी नवीन माध्यमां आयल्यात ती समजून घेवन आयचो तरणाटो वावर करता. म्हळ्यार युट्यूबाचेर पळोवया आमी किंवा सोशल मिडियाचेर पळोवया, आज तरणाटो प्रामुख्यान कोंकणींतल्यान उलयता.
कोंकणींतल्यान ह्या नव्या माध्यमांनी सगळे साहित्य आनी सामग्री तयार करता. म्हळ्यार गितां कितलींशींच येता आमच्या कडेन, आज मीम सारकेलो फकाणांचो प्रकार आसूं पूण तो थंय कोंकणी वापरता. हेर सगळ्याक शॉर्ट फिल्म्स म्हणया डॉक्युमेंट्रीज. सो म्हाका दिसता आयच्या तरणाट्याक साहित्य रचपाचें भान आसाच पूण ताच्या पेक्षा चड आपली भास सगळे कडेन पावपाक जाय आनी ती आंतरराष्ट्रीय स्तरार लेगीत रुजपाक जाय हें भान आसा. त्या खातीर म्हाका चड कोंकणीचो फुडार चड आश्वासक दिसता. आणि म्हाका दिसता त्या नदरेंतल्यान वाचन विश्व सारकी जी हें सुरू जाल्या, कार्यावळ सुरू जाल्या, तिजोय बी खूब प्रभाव फुडाराच्या हातूंत भितर आमकां दिसून येतलो. मुद्दाम म्हणजे ह्या प्रस्नाक धरूनच म्हाका विचारपाक जाय की ही नवीन जी भुरग्यां आतां बरोवपाक लागल्यात ती स्वताचें साहित्य रचतातच पण अणकाराच्या मळाचेर तांचें कितें योगदान आसा, खूब व्हड तयारी आसा? हय हय. कोंकणी भाशा मंडळान कांय वर्सां फाटीं बाल साहित्याचेर जेन्ना भर घालो तेन्ना आमी थारायलें की नवीन बाल साहित्य रचपाचेंच पूण थोडोसो अनुवाद म्हणजे राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरार जे बरें बाल साहित्य आसा ताजो अनुवाद कोंकणीन करपाचो. आनी हालींच आमी अरविंद गुप्ता जे नामनेचे विज्ञानीक आसात तांच्या वेबसायटी वयल्यो कांय काणयो तांणी आमकां धाडून दिल्या आनी सांगलें जाय जाल्यार तुमकां कोंकणींतल्यान तुमी तांचो अनुवाद करा. आयज ह्याच तरणाट्यांच्या बळग्याचेर सुमार 30 वयर ह्यो काणयो ज्यो पुरायपणान सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांनी अनुवादीत केल्या त्यो आमच्या वेबसायटीचेर आनी अरविंद गुप्ता हांच्याय वेबसायटीचेर आमकां घालपाक मेळ्ळो. म्हणून म्हाका दिसता तरणाट्यांक हेंय भान आसा की बाबा फक्त आपल्याच ओरिजिनल साहित्य न्ही जाल्यार अनुवादूय हें एक खूब व्हडलें मळ. आनी फक्त साहित्यीक अनुवाद न्ही, म्हाका दिसता वेगवेगळ्या अनुवादान सुद्दां आयच्या तरणाट्यांचो खूब मोलाचो हातभार आसा. आणि म्हाका दिसता की एक म्हणजे एक 5-6 वर्सां पयलीं खुबशे जाण जाणटे अशे कोंकणी भाशा मंडळाच्या कार्यालयांत येताले आनी कोंकणी पुस्तकां मागताले ल्हान भुरग्यां खातीर. आनी आपली नात युएसाक आसता, आपलो नातू युकेक आसता, तांकां आपल्याक ही पुस्तकां धाडून दिवपाक जाय कारण तांकां थंय कोंकणी शिकोवपा खातीर. आयज म्हाका दिसता हें सगळें हाजेर ऑनलायन उपलब्ध जालां. अमेझॉनाचेर कोंकणी भाशा मंडळाची पुस्तकां मेळटात. सो त्या नदरेंतल्यान वेगळ्या वेगळ्या राष्ट्रीय पावंड्या वेल्या प्रकाशन संस्थां कडेन तांच्या वेबसायटीचेर कोंकणी साहित्य गेलां. सो ही म्हाका दिसता स्टोरी विवर सारकेल्ली वेबसायट आसा जवळ जवळ 150 वयर कोंकणी काणयो आसात. आनी हाजेय बी फुडारपण कांय वर्सां फाटीं कोंकणी भाशा मंडळान घेतिल्लें. आनी मुद्दम हांव प्रेक्षकां खातीर सांगपाक सोदतां की हो ओपन प्लॅटफॉर्म स्टोरी विवराचेर कोणेय वचून थंयची खंयचीय काणी घेवची आनी ती ट्रान्सलेट करची. आनी मंडळान मागीर यत्न केलो की आमी थोडेशे प्रूफ रिडींग थोडेशे सुदारून त्यो काणयो जाग्यार घाल्यो. म्हणटकर हो एक ओपन प्लॅटफॉर्म आसा. आनी ताच्या भायर कितलेशेच आर्कायव सारकिल्ली वेबसायट आसा जंय आज कोंकणी पुस्तकां PDF फॉर्मान उपलब्ध आसात. सो अश्यो कितल्योश्योच वेबसायट आसा. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो अर्थात यूट्यूब चॅनल म्हणया किंवा आमचे जे ब्लॉग्स आसात तातूंत शिक्षणीक आनी साहित्यीक अशे तरेचे साहित्य उपलब्ध आसा. सो कोणे खंयी रावन ताजो वापर करूं येता आनी सगळें फ्री आसा, फुकट आसा. एका म्हत्वाच्या विशया कडेन येता. आतां नवी शिक्षणीक धोरण चालीक लागपाचें आसा, लागतलें. ह्या संदर्भांत कोंकणी भाशेचेर सदांच शिक्षणीक मळाचेर अन्याय जाला. कोंकणी भास फाटीं उरल्या म्हणजे मुक्ती पयलीं बी मुक्ती नंतर जी जावंक जाय आशिल्ली त्याय प्रमाणांत वेगळे वेगळे कारणां आसात ताका. आतां नवें शिक्षणीक धोरण ही एक संद कोंकणी भाशा प्रभावीपणान आमकां मुखार हाडपाक शिक्षणीक मळाचेर. त्या नदरेंतल्यान भाशा मंडळान कितें प्रयत्न केला? हय, कोंकणी भाशा मंडळान हालींच सगळ्या राजकीय पक्षांक एक जाहीरनामो सादर केलो. आनी तातूंत आमचो चड भर आशिल्लो शिक्षणाचेर शिक्षणीक धोरण म्हणया किंवा एकंदर कोंकणी शिक्षणात जे बदल जावपाक जाय. नवीन शिक्षण धोरणाक धरूनच हांव म्हणन की जशें तुमी म्हळें की कोंकणी शाळा मुळात आमच्यो जर बाकीचे भासो कंपेर केल्यो जाल्यार त्या मनान कमी आसात. सो म्हाका दिसता आतां जे नवीन खास करून मुळावें शिक्षण जे जाय ते कोंकणी भाशेंतल्यानूच जावपाक जाय कारण ह्या धोरणांत मदर टंग मायभाशेचेर खूब एम्फसीस आसा. म्हणटकर म्हाका दिसता की कोंकणी मुळावें शिक्षण आनी मदर टंग हें धरून म्हाका दिसता कोंकणी शिक्षणा कडेन सरकारान खूब गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळ म्हणया किंवा हेर संस्था म्हणया आमी कांय मुळाव्यो गजाली पयलीं तयार करून दवरल्या. म्हणजे चित्रबोध म्हणया, पुस्तकां म्हणया, शिक्षणीक सामग्री हांचो वापर करूं येता. आनी हालींच आमी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन ज्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आसात जी सरकारान NGOंक दिवपाक काडल्यात तातूंतली कांय शाळा आमी मंडळाच्या वतीन मागल्यात. आनी आमचो होच हावेस आसा की आमी चड नव्यो कोंकणी मुळाव्यो शाळा आनी शिशु वर्ग नर्सरी जाका आमी म्हणटात ह्यो आमचो सुरू करपाचो हावेस आसा. म्हणटकच म्हाका दिसता एक पार्टनरशीप जर आमची सरकारा कडेन जाली जाल्यार निश्चितूच कोंकणी मुळावें शिक्षण ह्या नदरेंतल्यान आमी खूब बरो फुडाकार घेवपाक शकतले. जाहीरनाम्याचो उल्लेख केलो आनी जाहीरनाम्याचो उल्लेख करतना तातूंतल्यो फक्त शिक्षणीक ज्यो गजाली आसा ताचे बद्दलच सांगलें. जनरल एक जाहीरनाम्या भितर ज्यो गजाली आशिल्ल्यो ज्यो सरकार
सरकारान करपाक जाय अशी कोंकणी भाशा मंडळाची अपेक्षा आसा आनी ताचो फाटपुरावो तुमी कशी करता? हय, मुखेलपणान तातूंत आसा तो राजभास कायद्याची अंमलबजावणी. आमी जाणात की राजभास कायदो आतां चालीक लागल्या कितलींशींच वर्सां जालीं, पूण ताजी जी अंमलबजावणी जावपाक जाय म्हळ्यार सरकारी पातळेचेर जी जावपाक जाय ती म्हाका दिसता प्रामुख्यान जावपाची गरज आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान आमी सरकारा कडेन फाटपुरावो हाच्या पयलीं केला, म्हणजे हो जाहीरनामो दिवच्या पयलीं केला. आतां नवीन सरकार आयिल्ल्याक थोडेच दीस जाल्या म्हणटकर आमचो हावेस आसा वचून नवीन सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो. मुख्यमंत्री स्वता राजभास मंत्री बी आसात आनी त्या नदरेंतल्यान म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की आतां कोंकणीच्या संघर्शाचो काळ गेलो, आतां आमकां पार्टनरशीप करपाक जाय आनी आमकां सरकाराक आदार करपाक जाय ह्यो सगळ्यो गजाली चालीक लावपाक. सो त्या नदरेंतल्यान आमचो वावर आतां सुरू जातलो. कोंकणी भाशेची वेगळी वेगळी जैतां आसात चळवळींतली आनीक टॅक्नॉलॉजीच्या ह्या युगा भितर एक म्हत्वाची बातमी जी आत्तां हें आसा ती कोंकणी भास गुगलाचेर येवपाची सामकी दारांत येवन पावल्या, ताचे विशीं हय, हो खूब फाटी आमी प्रयत्न केल्लो ह्याच आमच्या सगळ्यातून की गुगलाचेर कोंकणी पावची. कारण आमी जाणात की गुगल ट्रान्सलेट आयज जर खंयची भास आमी थंय खंयचो इंग्लीश वर्ड मारलो जाल्यार आमकां तो मराठीन, हिंदीन, हेर भासांनी मेळटा, कोंकणीन मेळना. आनी ताका लागून सगळ्यान व्हडली गरज आशिल्ली ती कॉर्पस करपाची, म्हळ्यार एक तांकां खूब व्हड प्रमाणात शब्द कोंकणीतले थंय लागता. सो हें मुळावें काम सुरू जाल्लें खंय तरी आनी आतां आमकां थोडेशे म्हणजे फिडबॅक मेळटा की हें निमण्या स्टेजीर पावलां. आनी त्या नदरेंतल्यान तांणी एक अपील केला की जितले लोक आसा तांणी आनीक हो कॉर्पस तयार करचो. सो ही लिंक आमच्या वॅबसायटीचेरूय बी आसा किंवा आमच्या सोशल मिडिया पेजीसांचेर मेळटली. जर कोणाकूय आदार करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता कोणेंय करूं येता आनी बेगिनात बेगीन गुगलाचेर कोंकणी भास दिसची ह्या नदरेंतल्यान सगळ्यांनी यत्न करूं येता. आनी हो आधार कोणाच्यानय करूं येता, म्हणजे फक्त मडगांव किंवा पणजे किंवा म्हापशां, वास्को, फोंड्या अशा शारांतल्याच लोकांनी न्ही, काणकोण धरून, सांगें धरून, सत्तरी, वाळपय धरून आख्खे भारत धरून संवसारांतले कोणेय जाका कोंकणी कळटा. आनी कॉर्पस म्हणजे कितें, निमाणे कडेन म्हजे कडेन जी उतरां आसात एडिशनल हातूंतली ती थंय आमी अपलोड करपाची आनी जाचो फायदो कोंकणी भाशेक जातलो, संवसारभरच्या कोंकणी भास वापरप्यांक जातलो. जायते फावटी जनरेशन गॅपाक लागून आसत जायते फावटी की तो एका जनरेशना कडच्यान दुसऱ्या जनरेशनाक दोश दिवप किंवा तांचेर अविश्वास दाखोवप अशे तरेच्यो गजाली घडटात. त्यो टू सम एक्सटेंट कोंकणी भितरय घडटात की आयचो तरणाटो जबाबदार ना. तुमचें मत कितें, तुमचो अणभव कितें हांव म्हणून? ना, हांव खूब प्रामाणीकपणान एक गजाल सांगन की म्हाका दिसता हांव आयज मेरेन कोंकणी फिल्डान काम करता आसतना जाका तरणाट्यांचेर विश्वास आसा आनी जाका दिसता की आमी बरें काम करता तो सदांच आमच्या बरोबर आसा. तो म्हळ्यार 90 वर्साचो मनीस जावं किंवा 20 वर्साचो तरणाटो जावं, पूण जाका आपलो स्वार्थ सादपाचो आसा किंवा खंय तरी म्हळ्यार दुसरें करता तें सोंसना अशा लोकां कडल्यान हो फीडबॅक मेळत रावतलो. पूण आमी एक स्वताक सांगला किंवा आमची जी टीम आसा आमी स्वताक सांगला की आमी काम करतात ते कोंकणी खातीर, आमी काम करतात ते स्वता खातीर न्ही आनी आमी जाणात आमी कितें करतात ते. आनी जाणात म्हणच्या पेक्षा आमच्या फाटल्यान म्हालगडे आसात आनी तरणाटे आसात जे आमकां वेळोवेळ मार्गदर्शन दितात. म्हणटकर ह्यो टिका आनी ह्यो सगळ्यो गजाली कुशीन दवरून आमी मुखार वतात. आमची फक्त अपेक्षा की जाका कोंकणी खातीर काम करपाक जाय आनी जाका आमच्या सांगातान रावपाक जाय तांणी आमच्या सांगातान रावचें आनी आमकां जमता तशें फाटबळ दिवचें आनी तें निश्चितूच आमकां मेळटा. म्हणटकर ही टिका कुशीन दवरून आमी आमचें काम मुखार व्हरतलीं इतलेंच. परत एक फावट कोंकणी शिक्षणा कडेन येता, ही मुलाखत निमाणे पावण्यार पाविल्ली आसतना की आमी म्हणटात की आयच्या पेरंट्सांचो कल हो इंग्लिशी कडेन आसा चड करून, किंवा एक काळ आशिल्लो जेन्ना मराठी कडेन आसतालो आनी कोंकणी कडेन तसो नासतालो. कोंकणी कडेन तसो नासतालो हाचें एक कारण अशें जावं येता की कोंकणी हातूंत भितर बालसाहित्य किंवा शिक्षणीक साहित्य जें जाय पडटा किंवा एकूणच वातावरण जाय पडटा तें नाशिल्लें. कोंकणी भाशा मंडळ 4 दशकां जालीं आतां विद्याभवन कोंकणी शाळा चलयता आनीक फक्त मडगांवांतलीच न्ही जाल्यार गोंयांतली एक आदर्श शाळा कोंकणी, मराठी, इंग्लीश खंयचें माध्यम आसूं एक आदर्श शाळा ती जावपाक पावल्या. आनी ताका लागून पटसंख्या जी आसा ती वाडल्या फाटल्या एक 8-10 वर्सां भितर. सो कितें मेळ्ळें पेरंट्सांक किंवा कितें जाय अशें जालें जाल्यार संख्या वाडोवं येता कोंकणी माध्यमांतली? म्हाका दिसता फक्त विद्याभवन कोंकणी शाळांनी कोंकणी शाळा बाकी कडेनूय वाडल्यो. म्हाका दिसता आतां पालकांकूय बी एक लक्षांत आयलां की मायभाशेंतल्यान शिक्षण कितलें गरजेचें. आनी हांव सदांच म्हणटा की फक्त मायभाशेंतल्यान शिक्षण मेळ्ळें म्हणून कांय पालक तुमच्या कडेन आसतले, पूण कांय पालकांक एक ओवरऑल डेव्हलपमेंट भुरग्याचो जो आसा तो म्हत्वाचो, जो आमी विद्याभवन कोंकणी शाळेंत करतात. म्हळ्यार फक्त पाठ्यपुस्तक एके पाठ्यपुस्तक न्ही जाल्यार हेर माध्यमांतल्यानूय बी तांचें व्यक्तिमत्व घडचें ह्या नदरेंतल्यान आमचो जो फोकस आसा मुखेलपणान जो आमी पाळटात
ताका लागून म्हाका दिसता पालक चड आमच्या शाळे कडेन येता आनी फक्त विद्याभवन कोंकणी शाळांनी कोंकणी भाशा मंडळाक सदांच दिसला की गोंयांतल्यो जितल्योय कोंकणी शाळा आसा त्यो आमच्यो शाळा आनी त्या नदरेंतल्यान आमी तांकां वेळोवेळ जी साधन सामुग्री पावोवपाक जाय ती पावोवपाचो यत्न करता. सो म्हाका दिसता एक विश्वास जर आमी पालकां मदीं निर्माण केलो की आपलो भुरगो ह्या शाळेंतल्यान भायर सरतना एक बरो मनीस जावन भायर सरतलो, बरो नागरीक जावन भायर सरतलो, फक्त मशीन जावन न्हय, जाल्यार निश्चितूच म्हाका दिसता पालक तुमच्या शाळे कडेन येतले, जे आमी आमच्या शाळेन करता आनी जे सगळ्याच शाळांनी जावचें अशें म्हाका खूब प्रामाणीकपणान दिसता. मुलाखत सोंपयता आसतना एक लेखक म्हणून कितें हें आसा फुडें आवेस? कांय गजाली आसात तकलेन, पूण म्हाका दिसता एक हांवें आतां म्हणजे हांव जे भांगरभूंयचेर खास करून म्हजो कॉलम बरयतात तातूंत हांवें बायलांच्या विशयांचेर चड फोकस दिला, कित्याक हांव थोडेशे कोंकणी भाशा मंडळ चित्रंगी ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान वेगवेगळे कडेन टॉक्स दिताले बायलांच्या विशयांचेर आनी म्हाका दिसलें की हाचेर बरोवप गरजेचें आसा. सो थोडेशें सामाजीक लेखन करता आसतना हो विशय घेवन मुखार बरोवप आनी अर्थात कविता आनी ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसा, पूण कविता छापतना परत खुबदां दडपण आसता, पूण त्यो चालू आसा. पूण सामाजीक विशयांचेर लेखन थोडेशें तेच सातत्यान चालू दवरपाचो हें आसा. कोंकणी भाशा मंडळ ह्या वर्साक हिरक महोत्सव मनयता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या फुडाराच्या नदरेंतल्यान म्हणजे फुडलो संकल्प कितें? मंडळाच्या वतीन म्हाका दिसता खूब संकल्प आसा, एक अशें न्ही, पूण हिरक महोत्सवाच्या निमतान एक गजाल जी आमी ऑलरेडी सुरू केल्या म्हणजे आमी जाता तितले तरणाट्या कडेन पावचे ह्या नदरेंतल्यान वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी आनी गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांचे जे प्रतिनिधी आसा तांच्या कडेन पावपाचो एक यत्न करतात. त्या नदरेंतल्यान आमी कॉलेजींनी वर्कशॉप्स करपाक लागल्यात, संस्थांची संमेलनां किंवा कार्यकर्त्यांचे मेळावे आमी सातत्यान फाटल्या वर्साच्यान सुरू केल्यात, जे आमी मुखार चालूच दवरतली आनी एक कनेक्ट पुराय गोंयभर, फक्त गोंय न्ही जाल्यार गोंया भायल्या सुद्दां कोंकणी मंचा कडेन दवरपाचो जो हावेस आसा तो आनीक थोडोसो घट्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. सो त्या नदरेंतल्यान आनिकूय कार्यावळी ह्या वर्सा घडून येतल्यो. मुद्दाम आमच्या वाचप्यांक सांगता की कोंकणी भाशा मंडळ ही फक्त साहित्य किंवा भाषा ह्या क्षेत्रा भितर न्ही, कोंकणी भाशेक निगडीत आशिल्ले सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या विशयां कडेन विशया संदर्भात वावर करता. साहित्य आसत, शिक्षण आसत, संघटन आसत, बायलांची हें आसत, चळवळ आसत, पर्यावरणाची चळवळ आसत, डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली वेगळ्या वेगळ्या चळवळींनी कोंकणी भाशा मंडळ डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली सक्रीय आसा. आनी हें करता आसतना गोंयभरच्या किंवा गोंया भायल्या सुद्दां खंयच्याय संस्थेक हांव मुद्दाम सांगपाक जाय की सिटी प्रायड स्कूल पुण्याक ताजे विशीं एक जस्ट म्हाका दिसता आमी एक 30 सेकंद घेवया आनी मागीर हांव सोंपयता. हय, पुणेचे सिटी प्रायड स्कूल जे अश्विनी कुलकर्णी नांवाची जी व्यक्ती आसा ती खरें मुळात कोंकणी मनीस आनी तांणी आमच्या कडेन सहज एक फोन कॉलाचेर आमचें नातें सुरू जालें म्हणपाक शकतात आमी. आनी आयज सिटी प्रायड स्कुलान कोंकणी विशय शिकयतात आनी थंय आमी सगळे जे आमचे साहित्य आसा तें तांकां पावयतात आनी तांच्या कडल्यानूय आमकां आतां खूब वेळोवेळ आदार मेळपाक लागला. म्हणजे तांच्या ट्रस्टांतल्यान ती आमकां पुस्तकां छापपा खातीर म्हणे आमच्या शाळे खातीर गिव एंड टेक चालू आसा. आनी फक्त पुणे न्ही, केरळ सारकेल्या वाठारांनी सुद्दां आमची पुस्तकां ते मागोवन व्हरतात. सो म्हणजे जशें तुमी म्हळें की मंडळाचो फक्त गोंया पुरतो न्ही जाल्यार महाराष्ट्र, केरळ, कारवार जंय जंय कोंकणी मनीस आसा थंय मंडळ आसा आनी सदांच आसतलें. खूब बरी गजाल. आनी मुद्दाम म्हाका सांगपाक जाय की ज्या स्कुलाचो हांवें उल्लेख केलो सिटी प्रायड स्कूल पुण्याक, तें पुण्यातलें वन ऑफ द टॉप स्कूल. म्हणजे जंय वेगळे व्हडले व्हडले म्हणजे जे एज्युकेटेड लोक वेगळे व्हडले व्हडले पोजिशनाचेर आशिल्ले ज्यांचे भुरगे शिकतात अशे तरेचें व्हडलें स्कूल आनी जातूंत भितर कोंकणी भाशीक भुरग्याक प्रायोरिटी मेळटा, प्राधान्य मेळटा. म्हणजे हांव जर सांगलें म्हजो भुरग्याची आवयभास कोंकणी म्हणून जाल्यार ताका एडमिशना भितर प्राधान्य मेळटा. अशी कोंकणी सिटी प्रायड स्कुलां भितर सुद्दां पावल्या. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी अन्वेशा बाईन सांगलां अशें केरळाक, कर्नाटकांत, महाराष्ट्रांतल्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी. सो गोंयांतल्या किंवा खंयच्याय ऑल ओव्हर वर्ल्डांतल्या कोणाकय जर दिसलें की कोंकणी भास वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान तांच्या संस्थां वरवीं मुखार व्हरपाक जाय म्हणून जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळ सदांच अशा वावरांक मुखार आसतलें, सहयोग करपाक सदांच मुखार आसतलें, पालव दितलें. तुम्ही आज अन्वेषाबाई मुद्दाम आमच्या ह्या कार्यावळींत आयली आनीक आपलो मोलादीक वेळ आनी आपले अनुभव सांगले म्हणून तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या वतीन देव बरें करूं. देव बरें करूं.